खेदाळा बोरें करूंक जाता म्हज्यान सगळी तांक आसा त्या वेळार हांवें करी जाय. वस्तू जर प्रोत्साव दितात पूण हात जोडून बसचें आसा जायना तें जायना 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 म्हणून त्या मनशाक केदाळाचो जाय. कोण जाता म्हणून आपलो जीव रिस्केर घालता ताका देव बेसांव दिता. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 7 वर्सां आदीं हांव एका रोसाक गेल्लो. त्या घरा पावतना थंयसर एका सायडीर व्हडलें रावळेर आनी एका सायडीर आनी एका भावाचें घराचें काम जावनूच आसा. पूत सांजेर कामांतल्यान येता, सांबाळांत मेळिल्ल्यांत एक गोणी सिमेंट थोडे इटे हाडटा, सदांय अर्दी अर्दी वणोत बांदून घर कंप्लीट करूंक प्रयत्न करता. फकत 4 फिटीचो अंतर भावाच्या घराक आनी व्हडल्या भावाच्या घराक. ल्हान भाव आवय बापायक पळोवंक घरा रावलो आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक भयणींक भावांक सगळें भायर धाडलें. तो व्हडलो भाव ऑस्ट्रेलियांत आसलो आनी ताच्या व्हडल्या पुताचें काजर. त्या काजराक आपलें मट्ट दाखोवच्या खातीर 17 लाखांचो सोरो. आनी तो कसो वापरताले? दुकराचें मांस उकडलेलें आसतालें न्ही, ताचेर थोडो सोरो वचो ताका उजो पेटोवचो आनी थंय ऊन खावचें सकाळांनी. अशें गम्मत मारून 17 लाख खर्च करतना हो भाऊ हांगासर कश्ट जाता, ताका गरज आसा, दोळ्यांक दिसता, पूण त्या 17 लाखांतले 2 लाख उणें खर्च दिवया म्हणून उणो. सकड लोक आयिल्लो भावाचें हें गम्मत पळोवन हांगासर सांगलें बरीच सदां ते फेस्तां केल्ले बरी. तें गम्मत पळोवन पुरपुरतलो पियेताना सोड न्हू पियेवचें कोणी रावोंक ना. पाद्र्याक म्हणलो, हांव ब्रदर आसलो ते दाडा, पाद्र्याक म्हणलो हांगा आतांच या घरा जेवचें सोमाणी. कित्याक म्हळ्यार भाऊ कश्ट जाता आनी आमी एका सायडीर गम्मत मारचें बरें दिसना. बेसांव घालें काजाराचेर आमी थंयच्यान चलतेच रावले. हांव मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव कितें सांगूंक आशेतां, आमच्या जिवितांत आमच्यान खेदाळा बोरें करूंक जाता म्हज्यान सगळी तांक आसा त्या वेळार हांवें करी जाय. खर तिस सूख ह्या ग्रेस्त मनशाची. पळया ताचें वर्णन कशें आसा आयच्या वांजेलांत. तो पितांबर आनी नाजूक सानी वस्तू न्हेसतालो. पळया कितली ग्रेस्तकाय ताचे कडेन आसली. आनी सदां न्ही ते फेस्तां करून इश्टा सांगाता गम्मत मारतालो. दुसरें तिसरें इंग्लिशांत वाचल्यार थंयसर बरयलां ताच्या गेटी कडेन म्हूण आसा. ताच्या गेटी कडेन तो लाजारास बसतालो म्हणून. हांगासर आमकां ताच्या बागलार म्हूण घाला. पूण ताची सूख कांय ना. पळया थंयसर ताणें बागलार बसोंक सोडलां. रुवां दिसतात. त्या दुबळ्या भिकाऱ्याची गेत पळया. थंयसर ताचे कडेन कितेंच ना, बोळ ना. पेटे येवन रुवां लुवताना ताका दांडावंक सयत बोळ ना. ताका जेवचें सोडा, रांदचें सोडा, ते पेटे येवन लेवताना ताका दांडावंक बोळ सयत ना. तसली गत ताची. ताका कोणूच ना ताका. तशें आसतना जर हांव म्हज्या भावाक आदार जायना, देव खंडीच रागार जाता. आनी तशेंच जालें. देव रागार जालो. त्या देखून एक व्यत्यास पळया ह्या 2 मनशां मदें. ग्रेस्त मनशाक नांवूच ना. त्या ग्रेस्त मनशाचें नांवूच नपयस जालें. पूण त्या भिकाऱ्याक, हांगासर भिकारी म्हणला, भिकाऱ्याक लाजरस म्हूण नांव आसा. त्या देखून देवाचें उतर अशें सांगता. थोडें वाचल्यार आमकांय कळटा मुखार. त्या देखून देवाच्या राज्यांत, देवाच्या जिवितांत कशें जाता पळया, ह्या ग्रेस्त मनशाक नांव ना. आनी त्या देखून सोमी अशें सांगता, लाजरस म्हळ्यार देवूच म्हजी कुमोक म्हणल्यार अर्थ. त्या देखून हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता तशें हांव म्हज्या बापाक वळखतां. तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. जुवांव सवांजेल अध्याय 10 ओळ 14 आनी 27 2 फावटी थंयसर आसा. तशेंच सा पौल सांगता. त्या देखून कोण देवाचो मोग करता ताका देव वळखता. कोरींत घरांक बरयल्लो बूक अध्याय 8 पयलो बूक अध्याय 8 ओळ 3. त्या देखून कोण देवाचो मोग करता म्हळ्यार एकामेकाचो मोग करता ताका देव वळखता आनी ताका नांवान वळखता.
त्या देखून त्या भिकाऱ्याक नांव आसा कित्याक ताणें आपलो बरवसो संपूर्ण देवाचेर दवरलेलो. आयचें किर्तन कितलें आपोरब्यान सांगता म्हळ्यार सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. संपूर्ण बरवसो देव जावन आसलो, दुसरें कोणूच नातल्लें ताका. आनी देव म्हाका प्रेरण दिताना कुमक करूंक म्हज्या भावाक जर हांव करिना तर कितें जातलें, हांव अपराधी म्हणून जातलो म्हणटा देवाचें उतर. तें देखून पळया, तुज्या दुबळ्या भावाक निश्ठूर दोळ्यांनी पळोवन तूं ताका कांय दिनासतना रावशी जाल्यार तो तुजे विरोध सर्वेस्पराक भोग मारतलो आनी तूं गुन्यांवकार जातलोय. द्वितीनियम बूक अध्याय 15 ओळ 8. ताच्या पयलें आपुरबायन आमकां ओळ 7 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांतल्या खंयच्याय एका शारांत तुजो एक ल्हान भाव दुबळो आसा जाल्यार तुजें काळीज धरून करिनाका, ताका आदार करूंक तुजो हात धांपी नाका. भागार तुजो हात उक्तो करून ताच्या गरजांक तुवें पावोंक जाय. तशें म्हळ्यार हांवें म्हजी ग्रेस्त कांय करची न्ही, हांवें दुबळें जावचें म्हणून न्हय. तालंताची ओपारींत आमी आयकता मातेवाच्या वांजेलांत थंयसर तालंताची ओपार, आनी त्या तालंताच्या ओपारींत जेजू कितें म्हणटा, तालंतां आसल्याक आनीक चड दितले. आनी जेजूस म्हणटा ये तूं 10 शहरांक राजवटकी चलय म्हणून. पदवी अधिकार सगळें मेळटा. केदाळा म्हजेच जिवितांत म्हाका देवान दिल्ली तालंतां बरी करून वापरन, ही देवान दिल्ली तालंतां म्हणून समजून त्या तालंतां मुखार आयिल्ल्या दंड दौलतेचो वांटो देवाच्या कामाक म्हळ्यार देव मोग करता आनी देव आत्मो ताका म्हजे बरी हात पांय आसत जाल्यार म्हाका पळोवंक जायना. देव आत्मो कोरींतकारांक बरयल्लो बूक म्हणटा, 2 बूक अध्याय 3 ओळ 17. आनी त्या देखून आमी देवाचें दायज म्हणटा विलापाचो बूक. जर आमी देवाचो वांटो जाल्यार ह्या संवसारांत देवाचें राज्य स्थापीत करचें, भाऊ भयणीचो एकवट स्थापीत करचो म्हजें तें आसा. आनी देवान म्हाका ती कुर्पा आनी शाती दिल्या, त्या देखून हांवें देवाक अर्गां दिवंक जाय. आनी अशें देवाक अर्गां दिवन म्हजें म्हणलें कितेंच ना म्हूण समजून म्हजें तोंड जाता तशें हांवें ग्रेस्त जायचेंच. आय हॅव टू बिकम इंडस्ट्रियस and rich so that when opportunities come I can contribute to the society, I can help the society. हांव आळशी जावन वगेत बसलो आतां जोडून काय जाता रे तशें, तें जायना रे, अशें जायना रे. मस्त जर प्रोत्साव दितात पूण हात जोडून बसचें आसा, जायना तें जायना म्हणून त्या मनशाक केदाळास जायना. कोण जाता म्हणून आपलो जीव रिस्केर घालता ताका देव बेसांव दिता. आनी त्या बेसांवान तो वर्तो जाता. फकत ग्रेस्त जायना, वर्तो जाता, मान दिता. त्या देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका मान दिता ह्या संवसारांत ताका हांव वळखता आनी ताका बापा मुखार हांव वळखता मात्री ताका हांव मान करतलो म्हणटा जुवांचो वांजेल. ताका हांव मान करतलो, बापा मुखार हांव मान करतलो. आनी त्या लाजारसाक बापा मुखार मान मेळ्ळो. अब्राहम आनी सर 7 भक्तां सांगता बसचें भाग ताका मेळ्ळें. त्या देखून आज जेजू आपल्या जिवंतपणा विशयांत उलयता. तो थंयसर सांगता मेल्ल्यांतलो कोणी उठून आयलो जाल्यार हो लोक फातयेनातलो लोक फाती येवचो ना म्हणून. जेजून सांगचें आपणाच्याच विशयांत थंयसर. त्या देखून काही देखावून मैजेन दिल्ले उपदेश आनी प्रावाद्यान दिल्ली शिकोवन जर आमी पाळ्ळी ना तर मेल्ल्यांतलो कोणी उठून आयल्यार आमी पाळटले हांव गे, आमी भूत म्हणून धांवतले हांव. मेल्लो आयला म्हणून न्ही गी, आमी ताचें आयकूंक बसतले हांव गे थंय बसोन हांव खंडीत बसोन हांव. त्या देखून अब्राहम बाप म्हणटा थंयसर मेल्ल्यांतलो कोणी धाडलो जाल्यार ते फाती येवचे नात, कित्याक संवसारांत आपलें चिंतपूच तशें आसा. हांवें जिये जाय आनी म्हजें म्हणलें कितें आसा तें म्हाका मात्र, आनी हांवें संवसारांत ग्रस्त मनीस जाय नंबर 1 रिचेस्ट मनीस म्हणून बुकांनी संवसाराच्या बुकांनी नांव म्हजें छापी जाय. तें मात्र सर्गीच्या राज्यांत म्हाका एक घर जाय, सर्गीच्या राज्यांत हांवें बरें जाय म्हणून कोणूच पळयना. तशेंच म्हाका उडास आयलो प्रॉपर्टीच्या विशयांत. एकल्या मनशा कडेन उलयतना हांव थंयसर मोदें आसलो. एकलो सांगतलो पळय आमी अशें करचें सोमानय,
आमी संवसारांत आसतना अशें आमगेले सर्ग म्हणून आसा त्या देखून सर्गी आमी जाप दिचे न्ही देवाक तो म्हणटना हांगाचे हांगा पळया हांगाचे कोर्टांत पळया देव सर्गाक गेल्या मागीर थंय पळोवया म्हणटा तसलें जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक फकत 4 फिटीच्या वाटे बसत आपल्या भयणीक आनी भावाक फाटल्यान आसलेल्या जाग्याक आनी असली गत आमच्या संवसारांत आयिल्ले आसतना आनी आमी एकामेकाक पळयना त्या देखून झुजू त्या देखून झगडी त्या देखून मारामारी कोर्टाच्यो केसी 80% क्रिस्तांवांच्यो खंय कोर्टांनी केसी जावंक पुरो डिवोर्स जावंक पुरो प्रॉपर्टीचे 80% केसी कोणाच्यो क्रिस्तांवांच्यो त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत ते पिशें चिंतप येवंक सोडून वचो म्हणून द्वितीय नियम सांगता कसलें तें चिंतप तुजो भाव कश्टातना जावंक पुरो सूख जाल्या थोडे पटी त्या देखून आतां तुजे दोळे गुंडावन निश्ठूर रावो नाका तुज्या भावा विरोध तो गरजेंत आसतना कितें कर ताका पाव तुज्या रक्त संबंदी भाऊ म्हळ्यार कोण रक्त संबंदी आनी आमी सगळीं सर्वेस्पराची रक्त संबंदी दायजी सर्वेस्पराची रक्त संबंदी त्या देखून देवाक खंडीत राग येता कित्याक देव बरो म्हणून आमी वळखता देव सकाळीं संजेर म्हणसर म्हाका फुंक्याक वारें दिता संवसाराची प्रकृतीची सुंदरता दिता आनी हो आंब्याचो रूख तुमी केन्ना पळयला की आंबो आपणेच खावचो सुकणी खातात मुनीस खाता या हेर म्हण जाती खातात पूण आपणेच खायना पूण मुनीस मात्र आपणे जोडलेलें आपुणूच चेपून चेपून खाता आनी अजीर्ण जाता म्हणसर खावन मागीर आस्पत्रेंत न्हिदता पूण आपणाच्या भावाक गरज आसा म्हणून चिंतून आपणाचें कितेंच दिना त्या देखून जेजून सांगचें मातेव एवंजेल अध्याय 25 वर्ड 32 to 52 जो कोण म्हज्या ल्हान भावा भयणींक करता ते म्हाकाच तो करता हांव विंगडो आसुल्लो तुमी म्हाका नेसन दिलें हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवण दिलें हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव पिडेस्त आसुल्लो आनी बंदेंत आसुल्लो तुमी म्हाका भेट दिली तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत एकामेकाची सेवा करन दिसान दीस देवाचें जिवीत ह्या संवसारांत जियोंक आमी प्रयत्न करया देव आयला तर हांव आयलां सेवा दिवंक सेवा घेवंक न्ही म्हणच्या त्या जेजूची आमी देख घेवया आनी हेरांक सेवा दिवंक मोग घेवंक न्ही मोग दिवंक प्रयत्न करतना म्हजें तें मोग बरोवन येता ना तर दिवंक जायना न्ही त्या देखून देव भरता मोग आनी तो मोग दिवंक सेवा दिवंक म्हाका चड आनी चड बरें जाता आनी आमचें तें जिवीत आनिकी संतोशाचें समाधानाचें जाता त्या देखून सर्गीचें राज म्हळ्यार खावच्यान आनी जेवच्यान आटापूण ना म्हणटा रोमाकारांक बरोवन सांपावल अध्याय 14 खावच्यान जेवच्यान आटापूण ना बागार नितीवंतपण आनी शांती समाधान पवित्र रत्न मुखांतर मेळच्या शांती समाधानांत आसा म्हणून आनी त्या देखून कलकत्ताची सांत तेरेज म्हणटा सांत तेरेज मागण्या मुखांतर आमकां भावार्थ मुखांतर मोग वाडता म्हळ्यार भावार्थाचो फळ जावन आसा मोग आनी मोगाचो फळ जावन आसा सेवा आनी सेवेचो फळ जावन आसा शांती समाधान ताका एक लायन हांव ऍड करतां आनी खंयसर शांती समाधान आसा थंयसर सर्ग आसा कित्याक सर्गार देव शांतीचो कुंवर जावन आसा.